पोटामेक जाऊन जमल्या आम्ही घरान देवाच्या उडो वाईन रूपांतर करून कुडीन ख्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्या आम्ही जीवनाक सौम्या जेजू थंय एक मोठ्या बांदान मोगाच्या सौम्याचे जेवा अर्गा बलिदान सगळीचे भूमिका दिता समाधान सौम्याचे पर जीविता जीवनपण बरवशा किरण मगळ भावानो भयणीनो सद्याकाळच्या 19व्या इतराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाचे काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर विशेष करून मागया. प्रतिरितीन अर्गा मिसिता फाबियानी जेसी मेंडोन सदवा कतार देवतीन बॅप्टिस्ट रोड्रिगस म्याक मिस्तिता पाउलीन मिस्कित आनी गुटाम कळसा एकामेका खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास काडून तांचे बसोत तशेंच माध्यम मुखांत मिसाचें बलिदान भेटयतात तांचे बसोती आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. मोगाच्यानो एक फिरगस कुटाम जावं देवाचे वेदिशी आमी बलिदान भेटोवंक जमल्या. आयची देवस्तुती बवार्थ तीर्थ धरून विश्वासी साकोर जावच्याक आमकां उलो दिता. येवकरीस्त आमकां जेजून दिलें एक वर्तें दिरवें. सदांच सौम्याच्या वावरान विश्वासी रावोंक खरी हातेरां जावंक आमकां आदार देखून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान भक्तीपणी वांटो घेवन विश्वासी साकोर जावच्याक कृपा मागया. मगळ भाव भयणीनो बाबर्थांत विश्वासी रावून देवाचे बळवंत साकोर वावराडी जावच्याक देवाचें उतर आसा आमकां आपणे दिता. असल्या आपणे सरीसरलें जिवीत जीव सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान भोवते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मगळ बापा तुज्या पुतान संवसारी आमच्या मदें येवन सर्गीचें राज आमकां कळीत केलें आनी त्या राज्याच्या बरवशान जिवंक उलो दिलो. संवसारी राठावडी मदें दैते पोटी ह्या राजाची विसर आमकां पडटा आनी तुका आमी दूख दिता. पश्चाताप भोगून बगसाणें मागोवन म्हणटा हांव काकूळट कर आमची आब्बा बापा काकूळट कर आमची काकूळट कर आमची आब्बा बापा काकूळट कर आमची. सौम्या जेजू तुजें उतर देवास्वानी पेलो सोमोग करूंक आपणे दिता. त्या उतराक सर जाल्लें जिवीत जिवंक चलवल्या. आमचो रोग आमचो मोसोर आमचो राग आमची जिद्द आमचे हट आमच्या आपलेसपण थोडे पोटी देवा विरोध आनी पेल्या विरोध वचूंक कारण जाल्लें आसा. पश्चातापावता हांव सौम्या बगसणें मागून म्हणटा हांव काकूळट कर आमची सौम्या जेजू काकूळट कर आमची काकूळट कर आमची सौम्या जेजू काकूळट कर आमची.
पवित्रत्म्या पराकलिता तूं जाणवाई तूं गिन्यान तूं बूध तूं तेणी तूं फळां भगवती जिविताची फळां आमचे ती दिसून येवंक तूं उलो दिताय आमी तुजी तेंपलां जावंक तूं आपण दिताय आमच्या स्पादका वरवीं आमची कूड आमी मेळयल्या आमचो आत्मो तुजे तन पयस गेला ह्या मुखांतर तुका सहज जाल्लें जिवीत जिवंक नाव तुका आमी आमची तेंपलां करूं सकूंक नाव ह्या मुखांतर आमी पापां धरलें बक्षाणें दी म्हूण मागता हांव पवित्रत्म्या काकुळता कर आमची पवित्रत्म्या काकुळत कर आमची काकुळत कर आमची पवित्रत्म्या काकुळत कर आमची सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक महिमा देवाहून सर्गी आणि शांती ताच्या इस्तु सुसारी पुर देवा सुगीच्या राया पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कारता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकला स्मृता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता इकलूच तू पवित्र इकलूच तू ईश्वर इकलूच तू परमेश्वर प्रार्थुया एकटी बरदोळे तांपी आमच्या घर संगत येते समगतीर मागे जे कोण मागतान बसला सुगडा आसकडून बसवत आम्ही मागे सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या भूमगाळ आमच्या देवा बापा म्हणून तुका उलो मारूंक आमी धैर घेता तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय ह्या समोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक बर आनी अशें तुवें बासयलेलें दायज आमी जोडेशें कर हें आमी मागता आमचे समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना जन्वयाच्या पुस्तकांतले वाचप ती राती आमच्या पुर्वजांक फुडेंच कळीत केल्ली कित्याक आपणे कसल्या सपोताचेर विश्वास दवरलो म्हणून जना जावंक तांणी धैर्य घेवंक जाय आसलें तुजी परजा प्रामाणीक मनशाचे सडवणेची आनी आपल्या दुस्मनाच्या नासाची प्रतीक्षा करनासली कित्याक तुवें आमकां दुस्मनाच्या केस्त लायिल्ले तेदवां तुवें आमकां तुजेशी आपोवन महिमे बरीत केली आशिर्वादांनी आनी तशेंच आकांतांनी तुज्या भाग्यवंतांनी वांटो घेवंक म्हणून जाय आसल्या त्या बऱ्या मनशाच्या भाग्यवंत भुरग्यांनी गुपीत बलिदानां भेटयली आनी एका मनान ओ देवाचो कायदो म्हणून मानून घेतलो हाचे आदींच ती आपल्या पुर्वजाची स्तुती गितां गावंक लागली देवाचे उतारये देवाचे ओडुका
सर्वेच पोरान आपले दायज कर घेतला तो लोक भागी सर्वेस पोरान आपले दायज कर घेतला तो लोक भागी नीतिवंतानो सर्वेच पोराक उल्हासाची गीता गाया विदय काळजांच्याक असली स्तुती सोपता जी परसा सर्वेच परस आपलो देव म्हण वळखता जे परजेक आपले दायज करून ताणें विसल्या ते करीस बागी सर्वेस पोरान आपले दायज कर घेतला तो लोक भागी सर्वेच पोर जाल्यार आपली भयभक्ती आसलेल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवसतल्यांचेर जतनेन नादर घालता तोच तांकां मरणांतली निवारता दुखळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता सर्वेस पोरान आपले दायज कर घेतला तो लोक भागी सर्वेस पोरान आपले दायज कर घेतला तो लोक भागी हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप भावां भयणीनो भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसांव त्या संगतीचो तारो आनी आमकां दिसनान त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री भावार्था वरवीं आमचें पुर्वज देवाक मानवाल्ले भावार्था वरवीं ते अब्रामान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो आनी आपणाक दायजशे मेळचो असलो त्या गांवाक वचोंक तो भायर सरलो आपलें खंय वेचें म्हूण ताका कळीत नासलें जाल्यारय आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो भावार्था वरवीं बसयल्ल्या गांवांत एक परदेशी कसो एक तंबान तो जियेलो देवाची तीस बसवणी घेतिल्ले इसाक आनी जाकोबी अशेंच जियेले कित्याक देवानच येवचिल्ल्या आनी बुन्यादी फातोर घालून बांदून हाडिल्ल्या शहरान जियोंक अब्राहम राखून आशिल्लो भावार्था वरवींच सारा गर्भेस जावची सकत मेळिल्ली आवय जावची प्राय तिका उतरिल्ली तरी आपणाक बसवणी दिल्लो देव विश्वासी म्हूण तिणें लेखलें ह्या भावार्थाक लागून मरूंक लागीं पावल्ल्या एक मनशातावन मळबा वयल्या नेकेत्रां बरी आनी दर्या वेळेचे रेवे बरी मेजूंक जायना तितली संतत उपजाली देवाचें उतर हें देवाचे उपकार Alleluia, 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 Alleluia. जागृत रावा ऐती रावा कित्याक मनशा पुतक्यांच्या वेळा येतलो ते तुमी नेणा Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस प्रदूषण वर्तमान प्रकट करून सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोव्या भगवान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता
महिमा तुका येसुया. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, ल्हानशे हिंडा, तूं कांय भिये नाका. तुमकां आपणाचें राज्य दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां. तुमचे आस्त बदी विकून मेळ्ळलो दुडू दानधर्म करा. पोरण्यो जावन पिंजरांत तसल्यो चिरयो करा. सर्गी शरणत असलें दिरवें पुंजया. सोर थंय सरसी येवचो ना. साणास कांतोवन विबाड करिना. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें. तुमचे कमर बांदा आनी तुमचे दिवे पेटोवन धरा. आपलो धनी पाटी घरा येवना दारार बडयतना दक्षिण तें उक्तें करतल्या साकरा बरी तुमी जाया. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदाळा पाटी येत गाय म्हणना ताची ते वाट पळोवनूच रावतात. आपलो धनी पाटी येतना जाग्यार रावून तयार आसात ते साकर बागीस जाय. खरें तुमकां सांगता, धनीस आपलें कमर बांदतलो आनी तांकां जेवणा बसोन मदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मद्यान वा फांद्यार येतना जागे आसात ते साकर बागीस जाय. उगडास दवरा. सोर अमकेच वेळार येता म्हूण घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो आसतो आनी आपलें घर फोडूंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशा पूत येतलो. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सुम्या इवो पार तूं आमकांच की हेरां समेस्ता म्हूण सांगताय. सुमयेन जाप दिली. तर धनयान आपल्या घरदाराची कबडदारी घेवंक आनी आपल्या कुलकारांक वेळा वेळार पोड मेजून दिवंक नेमेरलेलो पाती नेसो आनी बुद्दून कारबारी म्हळ्यार कोण तो. आपलो धनी घरा पाटी येतना आपलें काम करनासलेलो साकर बागीस सई. सत तुमकां सांगता, तो ताका आपले सगळे आस्तीचो कारबारी करतलो. पूण तो नवकर म्हजो धनी पाटी येवंक आनीकी वेळ आसा म्हणून चिंतून आपल्या साकरणीक कश्टीत जाल्यार आनी अमाल पडटा पर्यंत पियोवन पडत जाल्यार त्या साकरचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातल्ल्या दिसा आनी ताणें चिंतिनातल्ले घडये येतलो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतलो आनी अविश्वासाची गत ताका थारायतलो. आपल्या दुनियेची खुशी जाणा आसून ती पाळूंक तयार करिनात जाल्यार नवकाराक मारून बडयतले. पूण आपल्या दुनियेची खुशी नेणा आसून जर कोण शिक्षा फावो जावची तसली करीत तरी ताका थोडेच मार पडतले. कित्याक जाका चड दिलां ताच्या लागचें चड घेतले आनी जाका अदीक चड दिलां ताच्या लागचें अदीक चड पाटी विसारतले. देवाचें उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हणजे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो तशेंच भुरग्यानो, हेच्या वचपांत भवार्थ आनी विश्वासीपण दोन संगती प्रमुख रितीन दिसून येतात. हेच्या दुसऱ्या वचपांत आमी पळयलें जाल्यार सांपावलो म्हणजे एब्रेवांक बरयल्लो बरें येणार तो भवार्थाक साक्ष दिल्ल्या भवार्थाचो बापय म्हूण नांवाडलेल्या अब्रामाचे उल्लेख करना थंयसर बरयता. अब्राहम आमी म्हणटा भवार्थाचो बापय. अब्राहमाक संवसारांतल्या स लोकां पैकी सुमार 90% लोक अब्राहमाक आपलो भवार्थाचो बापय म्हूण मानून घेता. जावं पुरो जुदेव धर्म, इस्लाम धर्म, जावं पुरो क्रिस्तांव धर्म अब्राहमाक प्रत्येक जागो दिता भवार्थाचो बापय म्हणो. ह्या तिनी धर्मांत ताका वलयतात. कित्याक देवाचेर संपूर्ण विस्वास दवरलेलो व्यक्ती तो. आपल्या दायच्या गोत्रा मदलो आपल्या ऊर गांवचो देवान ताका भायर हाडलो आनी म्हळें अब्राहमा वस हांव बसयतां त्या गांवाक. वस खंयच्या गांवाक?
कानान गांवाक वच थंयसर हांव तुका दुदान आनी मोवान वळयतलो गांव तो करतलो वच पळया. आनी अब्राम सट्ट करून बायसन गेलो. फाटीमुखार ताणें पळोवना. देवाचेर पातयेनी, देवाचेर विस्वास, देवाचेर बाबार्थ. आमचो घर जागो सोडणं वसा म्हूण सांगल्यार कोण रेडी आसा? बळकून जे वेता म्हूण आतां प्रतिभटनी करनासा, सरकार व्हरता. कोणी एकलो मनीस तुका दिश्टी पडत हांव देव तूं बायसन वच म्हळ्यार न्ही. हांगातून वचून बिदर गुलबर्गा वचून वस्ती कर म्हणून सांगल्यार कोण रेडी आसा? अब्राम बऱ्या गांवांत आशिल्लो. जायते आस्त आसली ऊर गांव तो. जायती आस्त आसली, जायते आस्तबदीक आसले, जायती संपत ताका आसली. थंयच्यान बायसन वच आनी जडकुडा जडा मोदें कानान देशांत इज्रायलांत वचून राव. थंयसर कांय ना, फातर रेंव आनी जडकुटां मात्र, दुसरें कांय ना थंयसर. थंय वचून राव आनी तो गांव दुदान आनी मोवान हांव वळेशें करतलो म्हणून देवान सांगलें म्हणून बायसन गेलो तो. तो त्या काजर जावंक नातलो. पळया एका रीत लोताक तो घेवन गेल्लो तो. एका रितीचो पळया विशेष बाबार्थ देवाचेर ताका आशिल्लो, देवाचेर आशिल्लो. सारा लागीं लग्न जालें ताचें, भुरगीं जावंक ना जाल्यार देवाचेर विस्वास. उपरांत देवाच्या त्या मोगान, देवाच्या दयेन ताणें केल्ल्या वर्त्या सेवेन सारा गर्भेस्त जाली. उपरांत त्या इसाकाक पर्यंत देवान बली भेटोवंक ताका सांगलें. फाटीमुखार पळयनासतना तो बली भेटोवच्याक ओरेब दोंगराक गेलो. पळया विश्वास, बाबार्थ. देखून तो बाबार्थान देवा लागीं उलयता. सोदोम आनी गोमोराक असलें कर्ग येना जावच्याक म्हणून बाबार्थान देवा लागीं मागता तो. तितली साळावळ ताका आसली, तितलो विशेष बाबार्थ ताचो अब्रामाचो. आनी तसलो बाबार्थ आमकां आसा जाय म्हणटा देवाचें उतर. देखून बाबार्थ तसो बापूय अब्राम. बाबार्थ तसो तांडेली कोण? बाबार्थ तसो तांडेली म्हळ्यार कोत्ता न्ही तुमकां? तांडेली म्हळ्यार 2 वच्चींचो. बाबार्थ तसो तांडेली मोइजे. पळया देवातान पळोवन दवरलो तो बियान. इजिप्तांतान पळोवन दवरलो दोंगराक. आनी देव ताका फाटी आपयता. वस फराव मुखार उबो राव. फरावाच्या घरांत वडलो तो. फरावाच्या घरांत आशिल्लो तो. फरावाच्या रावळ्यान जेवण खावन आशिल्लो तो. हेका इजिप्तकाराची विशीं मारलेली खबर सगळ्यांनी विस्तारली म्हणून बियान दवरलेलो तो मिद्यानाक. पळया परतून फाटी येयलो. धैर्यान फराव मुखार उबो रावलो. 6-10 कर्गां ताणें केली. तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजन आसतना सगळ्या लोकांक उतराशें केलें. आनी इजिप्तांत आपल्या माय गांवाक हाडच्याक तो प्रमुख पात्र घेता. देखून ताका बाबार्थ तसो तांडेली म्हणटात. देवाचे संपूर्ण बाबार्थ दवरलेलो जोब. जायते आस्तबदीक आसले, जायती संपत आसली, वरवीं आसली, सगळी ताची गेली जाल्यार देवाचेर विस्वास ताणें सोडूंक ना. देवाचेर आशिल्लो बाबार्थ ताणें दंडळोवंक ना. देखून देवान ताका सर्व फाटी दिलें. सुवार्थेंत बाबार्थाक नांवाडलेले 2 व्यक्ती आसात सुवार्थेंत. जेजून तांच्या बाबार्था विशीं उल्लेख करना शाबास म्हणले व्यक्ती कोणी आसा जाल्यार एक स्त्री, कानानगरन स्त्री. जेजू फाटल्यान बॉम्ब मारण्यात येताली. आपल्या दुवेक देवसार लागला सोडय सोडय म्हणून बॉम्ब मारण्यात येताली. आनी जेजू उगोत कोणी आयकनातले बरी करनासलो तेन्ना सिसांक किरी जालें. सीस म्हणाले इका एपटी दांड सोड. सकाळीं तो आमच्या फाटल्यान बॉम्ब मारण्यात येता. आनी जेजू कितें म्हणालो, हांव आयला इज्रायल घराण्याच्या सुकून गेल्ल्या भुरग्यांक आपोवंक आयला. ती कानानगर स्त्री. आनी पूण जाल्यारय तिणें बॉब मारचें सोडून ना. जेजूची विनंती करचें सोडून ना. आनी तो जेजून एक शब्द म्हणलो थंयसर, भुरग्यांनी गांवचो उंडो काडन
सोन्यांक घालसो सामानी. आनी तवळ पांयां पडली आनी म्हणाली, भुरगींक खाताना सगळा पडलेले उंडे गुडके सुणींक खातात न्ही ते पणी म्हाका खावंक सोड पळया. आनी उसलो जेजून असलो एक भावार्थ तिचो पळोवन जेजून म्हळें, बाये बाये म्हळें तिणें. जेजून बाये म्हज्या व्हडल्या भयणी व्हडा वट्टी दवळ्ळे म्हळें, बाये व्हरतो तुजो भावार्थ, व्हरतो तुजो भावार्थ, तुज्या भावार्था प्रमाणे तुका सांग वच. आनी एक व्यक्ती कोण? आनी एक व्यक्ती ती स्त्रीत हां मरी न्ही, रक्तस्रावा सांपडलेली स्त्री 14 वर्सां ह्या पिडेन कश्टो नासली. जायती वखदां तिणें गेली, पंडिता लागे गेली, धाकटेऱ्या लागे गेली. तवळ आतां जे बरी अलोपथीक वखद नासले, काही नाटी वैद्य आसले, सगळ्यांनी ती गेली. पण तिची एक गर्भकोशाची पिडा गूण जावंक ना, अदीक रक्तस्राव रावोंक ना. सकंगल जाल्ली ती सगळी. आनी ती कितें चिंता बळ्या, आपूण जेजूच्या वस्तुराचें पोंत आपडीन जाल्यार गूण जातली. जेजूक आपडूंक जायना. एका स्त्रीयेन पब्लिकार एका दादल्या मनशाक आपडूंक आडवारलेले सुदैवाचे नियम आपडलें जाल्यार तिका फातरावन जिवेची मारची शिक्षा आसली. आनी तसली एक शिक्षा देखून पब्लिकार कोणेय आपडूंक नासलें दादल्याक एक स्त्रियेन. पूण ही चिंता आपूण जेजूच्या वस्तुराचें पोंत आपडल्यार गूण जाता. आनी तिणें येवन जेजूच्या वस्तुराचें पोंत आपडलें आनी जेजूक कळ्ळें. दैवीक सकत जेजूच्या कुडीन तावन भायर गेल्ली, जेजूक कळ्ळें आनी जेजू म्हणालो, कोणें म्हाका आपडलें? आनी ती भियोन येवन तरतरोवन दिंबेर पडली, हांवें तुका आपडलें. जेजू म्हणालो, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, वच. तिसरो एकलो दादलो मनीस, कोण तो? हां कोण? सिरेन असो सिमा शतपती. केन्ना तूं बरी हुशार जाला आतां. शतपती पळया, शतपती म्हळ्यार कितें? ताच्या आतां काल 100 सैनीक आसा. 100 सैनिकांचो तो एक कमांडर शतपती. तो एक अधिकार आसलेलो मनीस, तो असल्या स्थानार आसलेलो मनीस. ताचो नौकर हुशार नासलो. तो ताचो पूत न्ही, दोनी कामाची एक कोणगे एकलो नौकर हुशार नासलो. आनी त्या नौकराचो मोग मस्त करतालो. देखून ताका गूण करच्या इराद्यान पळया तो ताच्या नौकरांक धाडटा, जेजूक वचून सांगा त्या पिडेस्तान ताणें गूण केला खंय, तोय म्हज्या घरा येवून दी आनी गूण करून दी म्हणून तो सांगून धाडटा नौकरांक. आनी ते वेतात आनी सांगतात, धाडे आमच्या शतपतीचो नौकर हुशार ना, तूं ये जय केय म्हणून. आनी जेजू बायस सर येता ताच्या घरा पळया. आनी घरा थंय पळयतना ताणें चिंतिनातलें घडलें. म्हळ्यार जेजू सुद्दां ताच्या घरा येवचें तो पळयता. परतो संतोश ताका जाता. भायर धांवन तो येता, जेजूच्या पांयां पडटा आनी म्हणटा, तुवें म्हज्या घरच्या पाक्या भितर येवंक हांव फावो न्ही. हांव अधिकार आसलेलो मनीस, म्हज्या काल सैनीक आसात. हांव एकल्या वच म्हणटा येता आनी एकल्या ये म्हणटा येता, तें कर म्हणटा तो करता पळया. पूण तूं अदीक व्हरतो. तुज्या एका उतरान तूं थंय फरमायशी जाल्यार म्हजो साखर बरो जातलो. एकाच उतरान तूं फरमायशी जाल्यार पुरो म्हजो साखर बरो जातलो पळया. हें उतर आमी हरिये मिसा वेळार म्हणटा गिना. केदाळ म्हणटा आमी कुमगार काणगोंच्या पयलें म्हणटा, सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना, पूण एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. पण हें शतपतीचें उतर. शतपतीचें उतर म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. आनी आज हो शतपतीक जेजू कितें म्हणटा? कितें म्हणटा? येदो व्हड भावार्थ सगळे इज्रायलांत म्हाका मेळोंक ना. सगळे इज्रायलांत येदो व्हड भावार्थ म्हाका मेळोंक ना. आनी ही 2 गणितां आसात मुखार. जेजू भावार्थ नासतना आसलेल्या मनशांची हे बेजाराय विचारता. 2 संगती, 2 गणितां खंयसर तें. एक जेजू दोनीचेर
न्हिदोन आशिल्लो वारें वादळ बरें उठलें बरें वादळ उठताना दोन बुडोवंक लागली दोनी भितर उदक आयलें आनी जेजू सुकणा तकली दोन बरें न्हिदोन आशिल्लो आनी वचून जेजू उठयतात उठ 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 दोन बुडोवंक जाल्यार आमी बुडता आनी तुय मरताय म्हणून आनी जेजू वाऱ्या वादळ शांत करता आनी म्हणटा इतले बिजूड कित्याक तुमी इतलो उणो भावार्थ कित्याक म्हणून जेजून म्हणलें आसा सी सांग कितलो उणो भावार्थ तुमचो दुसरें गलिले सरोवरांत जेजू उदका वयल्यान सोलोवन वता आसतना पेद्रू म्हणालो तूं वय तर सोम्या म्हाका उदका वयल्यान येवंक फरमाय आनी जेजू म्हणालो ये आनी पेद्रू चलोवंक लागलो लारां पळयलीं वारें पळयलें दर्यो पळयलो उदक पळयलें आनी फाटीं पळयलें दोन पयस आसा इल्लें चल्ला मुखार जेजू आणकी मुखार आसा ताका डावट जालो ओ जेजू तुगी वय आतां म्हाका मेल्ल्यान म्हणी आपयलें गे मुखार डावट भियेलो आनी बुडोंकूच लागलो आनी तो वळ जेजून ताका हात धर म्हळें उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलो ही पळय आनी एक कडेन आसा सिसाईले म्हणाले जुवांची सिसां जपन करतात असरें करतात आनी थोडे तुज्या नांवान मेल्ल्यान धांवडयतात देंवसार सोडयतात तांकां आमी आडयलें तशें करनाका म्हूण आडयलें तशें कर नजो म्हूण जेजू म्हणटा कोण म्हज्या पक्षे म्हजे विरोध नात ते म्हजे पक्षेचे तुमी करा आमकां कितें करूंक जायना म्हणल्या वेळार जेजू म्हणटा एका सासवाच्या कणांत इतलो भावार्थ तुमकां आसा जाल्यार एका सासवाच्या कणांत इतलो सासवान तुमी जाणात कित्याक ल्हानशें दनीर पडलें सासवान दिसता दिसना कुवळ्या तुजो भावार्थ न्ही सासवाच्या कणांत इतलो भावार्थ तुमकां आसा जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक तुका सुमटून काण दर्यांत उबो जाव म्हळ्यार ओ रूख तुजें उतर आयकतो तुका सुमटून काण दर्यांत उबो जा म्हळ्यार थोडे फावटी आमी चिंतचें आमचो भावार्थ व्हडलो आसा कित्याक म्हळ्यार हरी एक दीस नवें येता सुख नासतना हरी एक आंबोरी म्हणटा हरी एक तेर्स म्हणटा हरी एक देवाची उतर वाचता हप्त्यांत 2 दीस ब्रेस्तार आनी शुक्रार उपास कितलो भावार्थ म्हजो म्हण चिंताव आमी एक फावटी एक स्त्री रेतीरे गेल्ली रेतीरे वयता आसतना तिका तूं तेंत देवाची उतर मेळ्ळें आयकूंक त्या दीस सासवाच्या कणांत इतलो भावार्थ तुका आसा जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखार तुका सुमटून काण दर्यांत उबो जा तिका बारी खुशी जाली तिच्या मोतीक आयिल्लेच तिच्या घरचो मुखलो पणसाचो रूख कळ्ळें व्हडलो पणसाचो रूख तिच्या लंब आसा रसाळ पणस पिकचे केदळा जुलय आनी ऑगस्टांत पावसाच्या वेळार पिकचे कुसचे भिरंकूळ जळारी गिमांत कांड पाटे रुखाची कोली आनी वाऱ्या वादळाक ह्या रुखाचें बें केदळा पडटा कोण ना म्हूण खातर या म्हळ्यार तो तिचो रूख न्ही कोणाचो तिच्या देराचो रूख तो सोडटा काडूंक तो म्हणटा म्हज्या मालगड्याचो रूख तो म्हज्या बापान दिल्लो तो कातर ना बिलकूल कातर ना आतां एका उरल्या आयकत वाट खंयची वाट सासवा तितल्या भावार्थाची वाट ही म्हणाली म्हजो भावार्थ सासवा ते दोनी म्हजो भावार्थ कुवाळ्या तो आसा व्हडलो भावार्थ कित्याक हप्त्यांत सगळे 7 दीस हांव नवें करता कळ्ळें गे 7 दीस बिकर्नकट्टे आनी बचपे पक्षिकेरे बंदेल मुडिप्पू अलंगार खंय पुरो नवें आसा पुरा आनी हप्त्यांत 2 दीस उपास करता करेजमांत हांव 21 दीस मासली कांय ना कळ्ळें गे इतलो म्हजो भावार्थ रेतीरेक वेता सगळे रेतीर वेता खोल म्हजो भावार्थ आनी ह्या भावार्थान हांव त्या रुखाक सांगतली आयच्या राती तुका सुमटून कान पयसल्या गुड्यार उबो जा आयली रेतीर येतून घरा जेवण आनी पुरो जालें न्हिचोवकेच्या फुडें रुखा मुखार गेली राती रुखा कुवळे त्या भावार्थान तुका सांगता आयच्या राती तुका तुवें सुमटून काडन त्या गुड्यार उबो जायचे फाल्यां बिलकूल आसो नजो तुवें हांगा म्हणाली आयली बाग इलगाली न्हिदली एका न्हीद पडटा न्हीद पडना कित्याक रूख गेला लागीं ना गे म्हूण एका रूख गेला सगळी रात न्हीद पडना कशें पाशार करता जिडीमिडी जाता उज वाडतना इल्ले जिडीमिडी जाता ना रापाका येता बागील काडूंक पुरसोत ना जणे लोक तें करून पळयता रूख गेला लागीं आसा पळय तुमकां हें भावार्थ तो रूख गेला लागीं ना रूख तो सोदता आसा रूख कसो गोत्तना तें पळोवन ती म्हणाली एब्बे वसना म्हूण गोत्तालें ट्राय केलें
एब्बे वसना म्हणून गोत्ताल्लें ट्राय केलें आमी हर एक पटी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे मागणे फकत ट्राय आमी ट्राय करचें मात्र देखून सांपावल म्हणटा तूं मागता बावरतान माग मेळ्ळा म्हणल्या पातयेन माग मेळ्ळाच म्हूण माग आनी खंडीत तुका मेळटलें तसलो भावार्थ आसूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन तसलो भावार्थ एक पटी एक ल्हानशें भुरगें न्हिदोंक येताना आवय म्हणाली भुरग्याक आळे पुता पावस येवना जून एंड जालो जुलय 15 तारीख जाली पावस ना सकयल लोक पावसा खातीर मागता पुता तूं माग पुता पावसा खातीर म्हणून एक आवय धाकटुल्या आपल्या भुरग्याक म्हणाली तवळ भुरगें म्हणालें माम्मय हांव पावसा खातीर बिलकूल मागना कित्याक मागना पुता हांव बिलकूल मागना कित्याक म्हळ्यार हांव मागता माम्मे मागलें जाल्यार पावस येता पावस आयलो जाल्यार म्हजें गोंबे डॉल आसा भायर खेळटाना सोडलां जलांत तें भिता हांव मागना तूं डॉल भितर हाडटाय हांव मागता आवय गेली भायर वचून तें डॉल कितें उरलें भितर हाडलें भुरग्याक दाखयलें आतां पडी माग पुता आनी भुरग्यान दिंबी घाली आनी तक्षण मागलें आनी त्या राती शिरंदरेचो पावस म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कित्याक भावार्थ आपणें मागल्यान मेळटा म्हणलो भावार्थ म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थोडे पटी आमकां जैतेवंत करतात पूण आमी ट्राय केल्यार जायना म्हजो भावार्थ येदो व्हडलो आसा कुवाळ येदो जो आसा ताचे येदो आसा म्हूण सांगून आमी ट्राय करता जाल्यार मेळना देखून जेजू म्हणटा तुमचो भावार्थ बळोवन सांगूंक जाय तुमी देवात विश्वासी जावंक जाय तवळ सर्व संगती साध्य जातलो असलो भावार्थ असलो विश्वासीपण सदांच आमचे थंय आसच्याक समी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन आमी उबी रावया तरी एका देवा थंय आसलो आमचो भावार्थ उसारया सगळीं सांगाता म्हणया सतमानता देवाक सर्पद्वेदारा बापा सर्गांनी पितेमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या समिया जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो अवंकार मरयेतावन जल्मलो पांचले गातांनी कसोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवाच्या उजव्या बसला थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यान ती मनसभेक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पयस सभेक भक्तां स्वेक तारपातकाचें भक्षणें कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवीत आमेन मगळ भाव भयणीनो आमचो भावार्थ जावं तो सासवाच्या काणांत येतलो वा ताच्या की उणो पूण आमकां दिल्ल्या भावार्थान आमी समिया लागीं आमची मागणी उसारया भावार्थ घट करया भावार्थान समिया लागीं आमी मागया खंडीत समी आमकां दितलो तसल्या भावार्थान आमची मागणी आमची गरजो ताच्या पांयां तळ आमी समर्पया सर्गींच्या बापा पयस सभेच्या मुन्याऱ्यांनी तांचे ताबेन आसचे परजेची जतन बऱ्या गवळ्याच्या स्पिरितान करूंक तांकां तुज्या कुरपे देण्यानी बर म्हूण मागता हांव जावा बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक राजकारभाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांनी तशेंच मुखेल्यांनी तांचो अधिकार लोकांच्या बरेपणा खातीर तशेंच समाजाचे अभिवृद्धीक गोळसूंक बरें म्हूण दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक भुरग्यांक आनी युवजनाक तुजे जन्वायेन बर तांच्या जिवितांत तुजो अणभव जोडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक सर पिडेस्तांचेर आनी प्रायवंतेचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल तांची पिडा सोसूंक आदार तांचे मोतीक समाधान आनी कुडीक भलायकी लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार जाल्लेल्या आमी सर्वांनी आमचे जिणयेंत तुजे येवजण सोदून काडन त्या दिशेन समकोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक एकडी बोर मौनपणी आमची गलती मागणी आमची गरजो ताच्या पांयां तळ समर्पया जे कोणा मागतान बसयला सुगडास काडया तांचे बसोत आमी मागया सगळीचे भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन तुका आमी भेटोवन दिता आमच्या बाबार्थान आमची मागणी उबारतना आमचे उणेपण तूं पळय नाका सोमया मगर उदोवचे उदंड काकुळतीन देन आमची मागणी तूं मानून घे मागलेले सगळे फावो कर कश्ट दिल्ल्या संवसाराक राख आनी सांबाळ पावसा वरवीं कश्ट नासल्या सर्व लोकांक सुटका सोडवून लाभय मोदीच्या पिडीन कश्ट नासलेल्या सर्व भुरग्यांक तशेंच वडिलांक तुज्या बेसांवांनी बर कुडीच्या पिडीन कश्ट नासल्या हर एकल्यान सुटका सोडवून लाभय बरी भलायकी दी म्हूण आमी मागता हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 112 ಸಿ 16 काणीक जमा कर
सर्वस्वपान आयल्या काणीक जावं तुका क्रांतिकांनी पूण स्विकार कर बापा ओपून दिता दिन वाशी काळजां तुज्या घाल बेसांव दुतांचे हेर असणारा एन कानगे कानीक आमचे बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता काणांदां तुज्या ऐन कानगे कानीक बापा बाबा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता ओढानंदां तुज्या म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें न्ही तुमच्या तंतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देवप्पा मानता तसलें जावं म्हण मागाती हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्के पयसूच्या आदावा सरस्पर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा आमी तुका भेटून चिंतेनी तुज्या काकुळटींतून आमच्या हातांत घालताय तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडून येसो संस्कार करून आमकां दिताय तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली देणी तूं मानून घे तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसों तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया ओयशे आमी कळूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व कडेनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मर्यादा जल्म घेतलो कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय मगळ भाव भयणीनो पवित्र घडी आमी संभ्रमता हे संदर्भार कितें आमी मागता खंडीत आमी घेता बाबा तान ह्या रितीन वांटिली सावया बापा क्रूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमय जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्तमारान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परी जेवण जात आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या
बाबा जेजूच्या मरणासो आणि पुन्हा जिवंतपणासो बी भक्तीपणी उडास करता आणि वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या मासमेस्ता पवित्रत्म्या थंय एकठांय म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तरलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे फ्रांसीस आमच्या बापा सैबा पीटर पौल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळी आजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदोरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करे तांकां आनी तुजी स्थगतीत अंतरलेल्या समेस्ता तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो करे आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरिये देवाच्या माये संगती तिसपती बगेवून जुसे बगेवून धर्मदता बगेवून जोतात देव आनी सर्व काळी तुका मारवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुडोंदराची आजच्या मतीन दवरून ताणें शिकलेली मागणी भक्तीन सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राजम कांय तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचे तांव तशें आमची पदकां बोगोस नेमकां थाळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार दये करून जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान अतरेक दिल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जे त्याने राजवर चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोय आसूं. माय मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया इजवून जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली देवा ते संपूर्ण भावार्थ पातयेनी विस्वासी पण दवरूंक उलो दिता ती शिडीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोवना पूण तुजे कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली Gesù mujit rao Gesù mujit tu sangiya sanana kamakaka ye Gesù mujit rao Gesù mujit tu sangiya sanana kamakaka Gesù pois paulo patkan mudo तुका विसरून गेलो तुझे कृपे तुझी दये तुझे दये सोमिया पाटी परतलो तुझे कृपे
तुझे दये तुझेत सोमिया पाटी पोरतलो ये जेजू मोजेत राव जेजू मोजेत तू संगी आसताना नाका म्हाका काय ये जेजू मोजेत राव जेजू मोजेत तू संगी आसताना नाका म्हाका काय प्रार्थूया. भोवमुगाळ बापा आमच्या देवा, तुवें संस्कारलो लोक क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच सेवला, ताचे वरवीं आमकां तारण मेळो आनी तुज्या सताच्या उजवाडांत आमी तिरासणेन जिवूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे ओडुका संवेता तुका अर्गा दिता तुझे नाव गाता माया मोगा आवजी येता उजवाड तुजो फाकय मोजे आता सदा वाटे मेटा काढो वेता सोम्या वेता तुका अर्गा दिता तुझे नाव गाता माया मोगा आवजी येता मोगाळ पुता सोवे आव्हार मोरी आशिर्वाद भगीन कुर्साचे कृपे निर्वाम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांचे बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मग छनो तुम्ही जाणांत सांजुदाच्या पूण तळ भू पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुम्ही घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सअप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.